तुम्ही सांगा फळटा आमी सांगा तुमका परमिशन आहा जाल्यार म्हाका दाखय कोणाचे परमिशन हाडूंक जाय कोणाचे परमिशन लागता कोणाची जाय परमिशन प्रेसांक भितर येवपाक परमिशन लागता सर तुम्ही सांगता लेटर दिया म्हणून तुम्ही सांगता लेटर दिया म्हणून कसले लेटर दिवंक जाय तुमकां कसले लेटर दिवंक जाय तुमकां कसले लेटर दिवचें पडटा सर परमिशन सांग रे कलंगूटचो इश्यू कितें जाला कलंगूटचो इश्यू कितें जाला सरपंच कलंगूटचो सरपंच फोटो मार सर सिंपल परमिशन परमिशन कोणाच्या लागता परमिशन लागता सर तुम्ही कन्सर्न ऑथॉरिटीचे नाव घेऊन सांगा तुमका कोणाची परमिशन जाय ती गव्हर्नमेंट सर्वंट तुम्ही सर या तुम्ही पुढे सर तुम्ही पुढे या परमिशन डिपार्टमेंटाचे परमिशन गव्हर्नमेंट सर्वंट तू प्रायव्हेट तुझे न्हू पर्सनल पब्लीक सर्वंट यांचं दे So you tell us if you don't want to give us a bite, we are going. Just tell us you don't want to give us a bite. सर पण रिझन सांगून प्रेसाकडले परमिशन लागतं त्याने रिझन सांगून सर की प्रेसाकडले परमिशन लागतं आणि कितें लेटर बरोवन दिवंक जाय तांकां कित्याक डायरेक्ट प्रेसाक त्याने भायर धांवडला न्हू आणि विथ द हेल्प ऑफ पुलीस तो प्रेसाक भायर धांवडटा सर जी सर तुम्ही कोणाकडे उलयता इतलो वगत आतां सर कितें ते इश्यू कितें घेवन येयल्ले ओके सर ओके सर सगळे मातशें फाटल्यान या सगळं फाटल्यान या सगळं चला भितर असं दिया चलो असं माता जी आलो सर आयज कलंगूटचे सरपंच I will tell you. Listen to me.
Panchayat people have come. They have given me the representation. I will go through that and I will discuss with my superior. Okay, I am not officially authorized to give any statement because I have not gone through. I have to discuss it. That's it. सर तुम्ही मीडियात कसे बाहेर घातले? मीडिया कित्याक सर मीडिया खंयच्यान अप्रुव्हल हाडून तुमच्याकडे घेवंक नासले आनी म्हाका सांग तुमी पब्लीक सर्वंट म्हणटोशी जे कितें आहा ते प्रेसाक सांगप ही तुमचें कर्तव्य पूण तरी आसतना तुमी कित्याक अलॉट करिना लास्ट टायम पासून तशेंच करून आयले I am आयजूय not तशेंच केलें authorized to speak from that matter. न्ही पूण तुमी पब्लीक सर्वंट I तुला सांगले I am not authorized to speak on that matter. आता नाही, त्यांनी पण- representation दिला. I will look and I नाही, will पण- discuss with my superior. न्हू पूण That's all. न्हू पूण प्रेसाक अलॉट नासता इतलेंच सांगा तुमी खंयच्या डिपार्टमेंटान जे कितें इन्फॉर्मेशन घेवपाचें आसता प्रेसाक रायट ना हांवें सांगल्या वॉट एव्हर इज माय डोमाइन आय हॅव टोल्ड यू नो. ना अशें ऑफिसर सांगू शकना कितें ऑफिसरांनी खंयच्याय ऑफिसरांनी आसता पळया जेन्ना कोण जे मेमोरंडम घेवन येता पळया सर राग धरू नाका तेन्ना प्रेस हे तुमच्या वांगडा झगडोंक येयना कळ्ळें न्ही आनी तुमच्या वांगडा आतां सुद्दां तुमी खुर्चे वचून पळाले ना, ना, ना. हांव सांगता पळाले तुमी ना, ना, म्हाका उलोवपाक ना. जाय आसलें हांव. नाही, नाही. आम्ही सगळ्या कशे गेले हे रॉंग तुमच्या आम्ही सगळ्या डिपार्टमेंटान इंटरताना तू फोनार उलयता इंटरताना तू फोनार कित्याक उलयता आतां पळय दिलें तुवें आतां बायट इतलो टायम घेता तू बायट दिवपाक इतलो टायम घेता आतां पळय दिलें तुवें म्हटला नाव हाव यू गेट मागीर Baba, I have talked to my superiors and after that I have talked to you on the speech. पण त्यांच्यानी पण कोणाक तुम्ही आता कोणाक त्यांच्यान तुमकां पयलीं सांगलेले. हे केले फोन केला काय कोणाक केला तुम्ही सांगा पळय आता तशें जाल्यार तुम्ही ऑफिसर म्हणून आसा न्ही जाल्यार ऑफिसराचें काम कितें हे तुम्ही सांगा पयलीं आता ऑफिसराचें काम कितें त्यांनी जे रिप्रेझेंटेशन दिलं ते मागीर घेतलं. कितें सांगला कोणी सांगला आतां टायम घाला आतां काय सांगलें तुवें आमी तुज्या प्रेशर हाडल्या म्हणून तेन्ना तूं उलयताय हा? आणि परमिशन मागली आमच्याकडे परमिशन आम्ही तुज्या प्रेशर हाडल्या म्हणून तूं उलयताय कितें पोलीस बाबडे सगळे संरक्षण तुमकां दिल्या पोलिसांनी सगळ्यांनी तेंच्यानी एक ऑफिसर आहा बाकीचे सगळे आहात हा? आणि कोण आमचो जे रिपोर्टर असतात पळया तेंच्यांनी तुमकां कितें म्हटलां तेंच्यांनी कोणी काय मेळोंक ना जाल्यार तुमी ह्या खुर्चे वयल्यान उठोन धांवून त्या वटेन कित्याक I केलें wanted to discuss on the phone silently without disturbing. हांव डायरेक्ट ना सायलेंटली तुमी परमिशन मागलें. म्हाका सांगा तुमचं परमिशन कसलें जाय प्रेसाचें परमिशन कसलें जाय कोण जेन्ना सांगता आमी आयज आनी कालचे रिपोर्टर न्ही आणि ते पण तुम्ही पोलिसांचो मदत घेऊन आमकां भायर काडटा तुम्ही न्ही ऑफिसर म्हणून आयज नासतले आमकां भायर काडपाक पुलिसांक दाखयता. पुलिसांची मदत घेता तुम्ही प्रेसाक भायर काडपाक पुलिसांची मदत घेता तुम्ही तुमकां रायट ना तुम्ही सांगला पुलिसांक आपय म्हणून तुम्ही सांगला हेंका भायर काडपाक प्रेसाक भायर काडपाक पुलिसांक आपय म्हणून हय ए आपय रे पुलिसांक आपय म्हटला तुम्ही सरळ म्हाका गर्दी म्हणजे कितें आमकां धरून व्हरपाक मग अशें तुम्ही तू सांगलाय कशें धरून व्हरो न्ही वयल्या पंचायतीच्या लोकांनी सांगला की तू एटीट्यूड दाखयलाय म्हणून तांकां स्टेटमेंट पुलिसांक आपोय आनी काड आमकां भायर ना, आमकां ना, कितें हांवें व्हॅल्यू सांगला ना राव आमकां परमिशन ना. विचार म्हणला अरे लायव्ह असते रिपोर्टिंग कित्याक उलयता कितें तू सांगला कितें सांगला परमिशन आसा त्यांच्या वतीन सांगला हांवें म्हाका कितें परमिशन आहा तू दाखय कोणा कडल्यान हाडपाची ती तू सांग म्हाका चीफ टाउन प्लॅनर इज माय हे न्ही सिनियर त्यांच्या कडसून आम्ही हाडपाची परमिशन आमकां भितर आयज घेवपाक मेरेन केन्ना हाडूंक ना आम्ही हांवें खंयच्या विचारलें आनी त्या उपरांत तुमकां कितें न्हू सांगलें पूण तें आमी सांगलें. पळय आमी आतां इतल्या खंय ना खंय सगळ्या मिनिस्टरा मेरेन वयता आनी सगळ्या मेरेन वयता काल प्रायम मिनिस्टरा पासून फक्त पास आसले आमच्याकडे पूण आमी सगळे कळयता आमकां कोणेच सांगूंक ना केन्ना परमिशन हाड म्हणून सीएम पासून सांगितलं त्याची बायट घेतले जाल्यार परमिशन घेऊन यो म्हणून परमिशन हाड म्हणून सर आता तुम्ही रिटायर जावपाक येयल्यात म्हणजे तुमकां रुल्स अँड रेग्युलेशन तुमच्या ह्या खुर्चेचो खबरूच ना हांव तुमचेर आरोप करता तुम्ही कोणाच्या दबावाचेर आसा आसा दबावा सकयल आसा म्हणून ते त्यांच्या पंचायतीकूय तांच्यांनी कितें सांगूंक नसलें येस आता एक कोर्ट न्हू तेणी आरजीचे येयले तेन्ना तशें आनी एक कोर्ट कोण डेलिगेशन येयले तेन्नाय तूं भायर काडलाय हे कितें बाकीचे डिपार्टमेंटान